तोरशा हायस्कुलाचो रस्तो आनीक रुंद जाय आसलो. स्कुलाच्यो गाडयो व्हरतना थंय अडचणी येता आनी त्या रस्त्यांचेर सगळ्याक फोंडकुलां पडल्या. स्कुलाचो आनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या जंक्शनाच्या मदल्यान रस्त्याचें डांबरीकरण करूंक ना. ताका लागून थंय फाटल्या कांय दिसांनी 2 अपघात जाल्ले. आमदारान बेगोबेग ह्या रस्त्याची पळोवणी करून त्या रस्त्याचें डांबरीकरण करचें अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केली. बेरेस्तारा थळाव्या आमदारान रस्त्याची पळोवणी केल्या उपरांत 17 एप्रिलाच्या पयलीं रस्त्याचें डांबरीकरण करचें अशी अधिकाऱ्यांक सुचोवणी प्रवीण आल्लेकरान दिली. तोरशे हायस्कूल ज्या जंक्शनार उबे आसो आनी हे जे दिसता तो रस्तो मातसो हाच्या पेक्षा रुंद जावं हायस्कुलांक मोठ्यो बसी आसतात आनी बस जर परतलो जाल्यार खंय मेळना. दुसरें म्हणजे हे थोडेशे काम दवरल्या कारणान म्हाका दिसता गेल्या 10 एक्सिडंटां जाल्लेली आहा. 2 दिवसां पयलीं गेल्या आठवड्यात 2 एक्सिडंटां जाल्ले आहा. गाडयो सुद्दां खंय तेंच्यो उब्यो आसतात त्या. आतां आमचे आमदार प्रवीण आर्लेकर थंय येवपाचे आसा. तांकां मुद्दाम आपोवन ही पाहणी करपाची आसा. तेंच्या कडल्यान आमकां अपेक्षा आसा की हे सर्कल आनी हायस्कुला खातीर तरी म्हणून आसा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर हे व्यवस्थीत रित्या खंय जावचें अशी आमची अपेक्षा आसा. स्कुला कडेन हांगासर खुबशे एक्सिडंट जाल्ले आसा. ताका लागून आयज मुद्दम येयलो आनी ते फोन हॉटमिक्स घालून दी म्हणून सांगला. तेंच्यानी 17 तारखे पासून ते हॉटमिक्स घालून दिता म्हणून सांगला. आनी प्रोटेक्शन वॉल जाय हांगासर स्कूल आहा. स्कुलाचेर तेंच्यांनी आजुनूय प्रोटेक्शन वॉल घालूंक ना. आतां तांकां हे करून ते प्रोटेक्शन वॉल